मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां जोणेकल्याक उगडास कोत्ता की आमकां जो अधिकार दिल्लो आसा, जो स्वताचो अधिकार दिल्लो आसा तो देवाक कडसून येता आनी आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक जाय आनी हेरांकूय तें जिवंक शिकोवंक जाय अशें आमकां लोक कोंकणींतल्या पुस्तकांतले वाचपान मेळटा. आमी बालाम प्रवाद्याची खबर आयकल्या. बालाम एक इज्रायली न्हू आसलो, पूण तरी आसतना देवान ताका विचून काडलो ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. तशेंच देव आमचेय जिवितान हे लोकांकूय पाद्री माद्री आसात, तांकां जबाबदारी दिलेली आसा, पूण तो आपल्या आख्खे पोजेक आमंत्रण दिता ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. तो देवाचो आत्मो आमकां जोण एकल्याक दिल्लो आसा आनी ते आत्म्यान तो आत्मो आमकां हुस्कायता आमी तेजी बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक, जे परी बालामाची खबर आमी आयच्या पयले वाचपान आयकलां. तशेंच आमी शुभ वर्तमानांत पळयता जे धर्माचे अधिकारी आसले ते येवन जेजूक हो प्रश्न विचारता, तूं हो कार्य हो काम तूं कशें करूंक पावता, तुका कोणें हो अधिकार दिल्लो आसा. आनी जेजू तांचे मुखार स्नान जाता जुवांची खबर दवरता आनी प्रश्न विचारता. आतां ते घुस्पले. कित्याक घुस्पता? कित्याक स्वत कितें आसा तें जाणा आसले, पूण तांकां जेजूक धरूंक जाय आसलो आनी जेजूचेर बोगलांट घालूंक जाय आसलें. आमचे जिवितान अशें घडटा जेन्ना आमी स्वता प्रमाणे जिवंक सोदता आनी जियेता हेर आमचेर बोगलांटां बोटां दाखयतले, पूण आमी देवाक रिगून रावंक जाय, कित्याक ताची येवजण करूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या संवसारांत ताणें धाडलां. आनी स्नान जाता जुवान तशेंच केलें आनी ताचे लागून ताका नाच कोत्ता. हांगासर जेजूय सांगता, हांवूय तुमकां सांगचो ना म्हजो अधिकार कोणें कडसून येता. कित्याक जेजू जाणा जी कोण ताचेशी लागीं आसा, जी कोण ताचे बरोबर आसा, तांकां बरी खबर आसा की ताचो अधिकार खंयसरसान येता. आमचे घरांनी वा आमचे भोंवतणी खुबशे लोक आसा, तांकांय आमी जेजूची बरी खबर दिवंक जाय आनी हो अधिकार आमकां देवा कडसूनूच येता, आमचे सान न्हय. तर हो उगडास धरून जेजूची बरी खबर हेरांकूय परगटूंक, हेरांक देवा कडेन लागीं हाडूंक आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी हे मिसा बलिदानान देवाची कृपा आमचे पासत मागोन घेवया.